एक म्हणल्यार गेली कितलीशीं वर्सां नावेली मतदारसंघात लायटीचे खूप प्रॉब्लेम असलेले जवळ जवळ 89 क्रोड्स टेंडर करून काम कंप्लीट जालां अंडरग्राउंड केबलिंग आणि या 4.5 वर्सां त्याच्या भायर 31 न्यू ट्रान्सफॉर्मर घातले कडेन आसा ज्या जाग्याचेर वोल्टेज कमी असलेली थंय वोल्टेज वाडून 31 ट्रान्सफॉर्मर केले आणि एक दिसाक हांवें 21 ट्रान्सफॉर्मर इनोवेशन केल्ले कडेन आसा नावेली नावेलीन म्हणजे फुडल्या 20 वर्सांक जर लोकांक प्रॉब्लेम्स जावचे ना आतां कशें आहा खूब कडेन काम चालू आसा तितून थोड्यांक लायट आतां सुद्दां म्हाज्या दवरलेन सकाळीं ट्रान्सफॉर्मर कितें तरी काम रिपेरिंग जालें लोकांक 2 वरां लायट नासलेली ते मनसून खातीर काम चालतात सो हांव सांगता की नावेलीन गेली 25 वर्सां प्रॉब्लेम आसले ते हांवें सॉल्व केला 89 क्रोड्स अंडरग्राउंड केबलिंग केलां पण हे आतां कोळड्या विलेजीन कितें इश्यू थंय कितें आसलेलो आनी जो ट्रान्सफॉर्मर घालपाचो आसलेलो थंय लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें सो थिंगा ट्रान्सफॉर्मर ना आतां ट्रान्सफॉर्मर आसा नवो वोल्टेज वाडोवन वाडोवपाक म्हणजे कशें आहा एक वाड्याचेर समज एक 200 केवीचो ट्रान्सफॉर्मर आहा पॉप्युलेशन वाडलां घरां वाडल्या तें वाडोवपा जाय न्हू तें पण आमी तो वाडोवन नवो घालपाक केल्लो सो जालें कशें की जे घालपाक गेल्ले ते लोकांनी हाडिल्लो तो त्या खातीर ताका डिले जाला पूण ते ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी घालपाचें जातलें थोड्या दिसांनी सो घालताले तुमी हय 100% सो लोकांक आमी सगळ्या लोकांचे आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय आमी BJPचो आमदार येयलो म्हणून कितें काँग्रेसच्या लोकांचें काम करपा जाय अशें कितें आमी सगळ्या लोकांचें काम करता आनी त्याच हेजेर आमी आतां फुडें इलेक्शनाक वयतले सो थिंगा हो विशय कित्याक तर आख्खे लोक तुमचो सगळो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आतां लागीं पावला न्ही थोड्यांक दिसता आमी खंय तरी नासलेले 4 वर्सां तें मातशें दिसपा जाय लोकांक म्हण थोडे येता अदरवायज उदकाचो रस्त्याचो कसो कांय ना आमच्या वचून चडसो प्रॉब्लेम म्हणजे हांव म्हणना 100% हांवें काम केलें अशें म्हणना हांव पूण आमी जाता तितलें मेन लोकांक कितें जाय लायट रस्तो उदक तें आमी काम केल्ले कडेन आसा